नमस्कार. सो आज आमचे बरार सगळ्यांगेलो ओळखीचो एंटनी लिओ फेर्नांडीस, एक्स सरपंच कोलवा गांवचो, एक बरो सोशल वर्कर, GFAचो गोवा फुटबॉल असोसिएशनाचो एक्झिक्युटिव्ह मेंबर फॉर 3 टर्म्स आणि जायते सोसायटीन तो प्रेसिडेंट आहा, चेअरमॅन आहा आणि इगोजी वावर करता आणि वेल नोन माम म्हूण आख्खे कोलवांतून न्हू बट आख्खे गोंयांत माम म्हणल्यार म्हाका दिसता सगळ्यांचे काळीज ओडता. आणि आज आम्ही मामांक आम आदमी पार्टी जॉईन करताय. वी वेलकम यू टू आम आदमी पार्टी. एक उमेद अशी की असो मनीस आज आम पार्टी जॉईन जाताय वावर करपाक. हो जो आम वावर गोंयभर चालू केल्लो हे वावराचो एक्नॉलेजमेंट जो आहा मामा असो मनीस थँक दिताय तेनो आमकां म्हाका दिसता उर्बास जाता. आमचे बरा आज आहा कोलवा सरपंच बाय ट्रिजा, आमगेले एक्स सरपंच बाय सुजी, आमगे प्रेझेंट डेप्युटी सरपंच बाब डेलन, आमगे पंच मेंबर बाब मिनीन, पंच मेंबर बाब गमराड, एक्स सरपंच बाब जॉन्सन आणि एक्स डेप्युटी सरपंच बाय टेंडला आणि आमगेले सगळे कोलवाचे वेल विशर, कोऑर्डिनेटर आणि आम आदमी पार्टीचे सपोर्टर. सो माम वेलकम यू टू दी आम आदमी पार्टी. तुगे सदांच तेंको आल्लोच पूण ऑफिशियली आज तू पार्टी जॉईन जाला आणि म्हाका दिसता कोलवा गांव आणि म्हाका दिसता आख्खे सालसेत आमच्यान हें घोट करपाक जाता पार्टी मुखार काडपाक. वेलकम टू दी आम आदमी पार्टी. चड खुशालकाय भोगता हे आम आदमी पार्टीक जॉईन जावपाक. हाका वेंची आमचो MLA ह्या गांवांत आमच्या गांवांत जायते काम उदारगत ताणें केल्लेली आसा. तशें हेल्था बाबतीन जावं दुसऱ्या ह्या कामांनी डेव्हलपमेंटा बाबतीन ताणें जायतेच काम केलेलें आसा. म्हाकाय खुशालकाय भोगता आज ताका तेंको दिवंक आनी म्हजे हेजे सगळ्यांच्या बऱ्या माकड्याच्या नांवान हांवूय ताका ताजे पार्टीन हांव जॉईन जावपाक हांव तयार जाला. ते बरें करून.